आशिल्ल्या सगळ्या पत्रकार भाव भयणींचे हांव स्वागत करता आणि म्हजे बरोबर जे डेस्कार आसात तांची पयलीं वळख करून दिता. म्हज्या ह्या बाजून बसल्यात ते श्री हर्षद नायक, जनरल सेक्रेटरी इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स असोसिएशनाची गोवा स्टेट ब्रांच हाजे ते जनरल सेक्रेटरी आसात. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना अशें आमचें नांव. ताजे ते सरचिटणीस आसात. शेवटान श्री अनंत गोबरे जे नॅशनल कोऑर्डिनेटर आसात एक्स्ट्रा स्कूल म्हणून जी कंपनी आसा ताचे. आनी तेवट्यान बसल्यात त्यो मॅडम हेझल डिसिल्वा. वचें मेन कारण म्हळ्यार येता त्या 21 जून म्हणजे शेनवार आनी 22 जून आयतार अशे 2 दीस मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या परिशद गृहात म्हळ्यार कॉन्फरन्स हॉलांत एक नॅशनल इव्हेंट जाता. नॅशनल टॉपर्स प्राइज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन अशें ताचें नांव. म्हणजे आमच्या जे मेन शिक्षणीक जे अभ्यासक्रम जो आसा ताचे बरोबर एक स्पेलिंग बी, हँडरायटींग ऑलिंपियाड आनी लिटल हँड्स ऑलिंपियाड अश्यो 3 सर्ती जातात. सायड बाय सायड चालू आसता स्कुलांनी, स्कूल लेवलाचेर. आनी तातूंत जी भुरगीं पार्टिसिपेट जातात ती फुडें स्टेट लेवलाचेर पावतात. स्कूल लेवलाचे वयल्यान स्टेट लेवलाचेर वतात आनी स्टेट लेवलाचेर वयल्यान नॅशनल लेवलाचेर वतात आनी आमच्या देशांतल्या सगळ्या बाकीच्या भुरग्यां बरोबर ती कम्पीट करतात आनी नॅशनल रँक मेळ्ळो जाल्यार नॅशनल टॉपर्स जातात. सो असो हो सुवाळो जो आसा नॅशनल टॉपर्सांचो, ह्या ज्यो सर्ती ज्यो जातात तांच्यो वर्सयभर तांचो नॅशनल टॉपर्सांचो जो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन आसा ते गोंयांत जाता. आनी हे 16वें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन. फाटल्या वर्सा 15वें जे पळय प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन जाल्लें तेंय गोंयांतूच जाल्लें, रवींद्र भवनांतूच जाल्लें, मेन ऑडिटोरियम. एक खेप आमकां मेन ऑडिटोरियम तांच्या तांत्रीक कारणां लागून आमकां मेळना म्हणून ते कॉन्फरन्स हॉलांत जाता. हाजे पयलींची जी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जी जाल्ली नॅशनल लेवलाची ती जवळ जवळ 10 प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन कलकत्त्यांत जाली. 11वें कोइंबतुरांत जालें, 12वें बेंगलोरांत जालें आनी मदीं कोवीड काळांत फक्त प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन जालें ना, सर्त ह्यो चालूच आशिल्ल्यो, सर्तींत खंड पडूना. आनी हो जो आतां आमचे फाल्यां 21 आनी 22 तारखेचें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन गोंयांत परतून एक फावट जाता. गेल्या वर्सा जाल्लें आनी आतां परतून जाता ह्या वर्सा. तें 16वें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन. ह्या 16व्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक जवळ जवळ 12 राज्यांतले जे नॅशनल टॉपर्स आसात ते सगळे आपल्या पालकां बरोबर आनी आपल्या फॅमिली मेंबर्सां बरोबर मुद्दम येतात गोंयांत आमकां एटेंड करपाक. आतां ह्या सर्तींत म्हणजे ही 3 हांवें सर्ती सांगल्यो, स्पेलिंग बी, हँडरायटींग ऑलिंपियाड आनी लिटल हँड्स ऑलिंपियाड अशी 3 तरेच्यो स्पर्धा स्कूल लेवला वयल्यान डायरेक्ट नॅशनल लेवला मेरेन जातात. ह्या स्पर्धांनी जवळ जवळ ह्या वर्सा 3 लाख भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ऑल ओव्हर इंडियाची 3 लाख भुरगीं ह्या परिक्षेनी बशिल्लीं. गोंयच्यान तुमी विचारतले कितलीं भुरगीं आशिल्ले जाल्यार 10,000. आनी हो नंबर जो आसा तो वाडत आसा. जवळ जवळ 10,000चेर पावले. एवरी इयर 10,000 स्टुडंट्स फ्रॉम गोवन स्कूल्स पार्टिसिपेट इन दीस कॉम्पिटिशन्स. These are called competitions, not examinations. Examinations are curricular examinations. हे extra curricular competitions. 10,000 भुरगीं हाका अपेअर जाल्ली आनी गोंयकारूय बी हातूंत ह्या खंयच्याच हातूंत उणे ना हे गोंयकारांनी प्रूव केलां. कारण ह्या राष्ट्रीय स्पर्धेक जवळ जवळ 25 भुरग्यांनी नॅशनल लेवलाचेर रँक मेळयला. स्पेल बी म्हणटा त्या सर्तींत जवळ जवळ 5 भुरगीं आयल्यात नॅशनल टॉपर्स. आनी बाकीच्या स्पर्धांनी जवळ जवळ 20 भुरग्यांची लिस्ट हांगा आसा. ती सगळीं नांवां हांव दिना. गोवन स्टुडंट जी आतां त्या दिसा प्रायज आपले घेतली. सो गोवन भुरग्यांनी भितर ह्या हातूंत खूब बरी कामगिरी केल्या. हाचो आमकां आनंद जाता आनी अभिमानी दिसता. आतां हे जे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन जे जातलें कॉन्फरन्स हॉलांत ताका हांवें सांगिल्ले प्रमाणे 22 राज्यांतली हे नॅशनल टॉपर्स येतले. नॅशनल टॉपर्स म्हणजे कोण? पहिले ते 10 ह्या रँकांत जे राष्ट्रीय स्तराचेर जेणे स्थान मेळयलां ह्या स्पर्धांनी ते नॅशनल टॉपर्स.
1 to 10 ताजे भायले आमी घेवना, कित्याक हे इतलेच म्हळ्यार हांगा रवींद्र भवन फूल जाता. सो 1 ते 10 ह्या सर्तींनी वांटो घेवन जे 1 ते 10 राष्ट्रीय स्तराचेर तेंणी स्थान मेळयलां ते भुरगे हे नॅशनल टॉपर्स म्हणून जांकां आमी उल्लेख करतात ते. ताजे भायर 11वाय रँक मेळयला राष्ट्रीयपणे, 12वाय रँक मेळयला, अशे अनेक रँक होल्डर्स आसात. पूण आमी जे फेलिसिटेट करतात ते 1st to 10 नॅशनल टॉपर्स in each standard and each of these competitions, like spell bee, handwriting olympiad आणि लिटल हँड्स ऑलिम्पियाड. आता लिटल हँड्स ऑलिम्पियाड म्हणटात पळय ते म्हणजे वेगळे तरेचे आसता. ती ल्हान भुरगीं, तांकां झाडां वळखप, झाडांची पानां वळखप, आमच्या मनशाचे शरिराचे अवयव वळखप, एक मनीस रडटा जाल्यार ती कसली एक्टिविटी, ताका रडप म्हणटात, ताका हसप म्हणटात, अशे तरेचो तांकां एक्सरसाइज आसता. ही सामकी ल्हान भुरगीं लोअर केजीची आणि अपर केजीची. बाकीच्या ह्या सर्तींत वांटेकार जावपी जी भुरगीं आसात ती डायरेक्ट लोअर केजी अप टील 12वी, हायर सेकंडरी 12th मेरेनची भुरगीं ही, ताचे वयर ना. ही स्पर्धा इज ओनली फ्रॉम लोअर केजी टू स्टँडर्ड 12th अशें आसा. सो हे जे आमचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन जाता ते 4 सेशनांनी जाता. इनागुरल सेशन जे आसा ते 21 तारखेक 10:30 वरांचेर जाता. हातूंत भितर आमी प्रमुख पाहुणे चीफ गेस्ट म्हणून जे आमंत्रीत केल्यात ते गोंय राज्याचे समाज कल्याण मंत्री भौमनेस्त आमचे सुभाषबाब फळदेसाय, सन्माननीय अतिथी म्हणून विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष जे आसा नितीन बाब कोकळकार, जे फॉर्मर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हाचे जे आशिल्ले प्रेसिडेंट आशिल्ले, ते गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हाजीर रावतले. हातूंत थोडे भुरग्यांक आमी ते नॅशनल ट्रॉफीज दितले, तांकां नॅशनल ट्रॉफीज मेळटात, त्यो ट्रॉफीज आमी हँड ओवर करतात. दुसरे सेशन जे जाता ते 21 तारखेक सांजचे जातले, 3 वरांचेर जातले. ताका उच्च न्यायालयाचे फॉर्मर जज जस्टीस बी.पी. देशपांडे हे चीफ गेस्ट म्हणून हजर रावतले. फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट Justice B.P. Deshpande will be the chief guest for the second session of the first day. And तांचे वांगडा आसतले जी.आर. कारे कॉलेज ऑफ लॉ जो प्राचार्य जो आसा डॉक्टर मारिया गोरेटी सिमोइश ई मोराइश अशें तांचें नांव आसा. सो त्यो गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हजर रावतले सेकंड सेशनाक. तिसरी सेशन जे आसा ते 22 तारखेक सकाळी जातले. सकाळी बरोबर परतून एक फावट 10:30 वरांचेर ते सुरू जातले. ताका चीफ गेस्ट म्हणून V.M. साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉचे जे प्राचार्य आसात प्रिन्सिपल डॉक्टर जी शबेर अली म्हणून ते चीफ गेस्ट म्हणून हजर रावतले. जाल्यार गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून तांचे वांगडा आसतले धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्साचे प्रिन्सिपल डॉक्टर P.S. रामू मूर्ती. अशें हे तिसरे सेशन जे सकाळी जातले 22 तारखेक. आनी 22 तारखेक सांजचे कंक्लुडींग सेशन जातले. त्या कंक्लुडींग सेशनाक चीफ गेस्ट म्हणून आमी आमंत्रीत केल्यात केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक, जे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर अँड रिन्युएबल एनर्जी म्हणून त्याचो वावर पळयतात, ते चीफ गेस्ट आसतले. जाल्यार तांचे वांगडा गोवा बोर्डाचे जे चेअरमॅन आसात श्री भगीरथ शेटये, गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन, हाजे जे चेअरमॅन आसात डॉक्टर श्री भगीरथ शेटये, हे गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हजर रावतात. अशी 4 सेशनांनी आमी ह्यो सगळे नॅशनल लेवल इव्हेंट जो जाता तो गोंयांत जाता. 15वोय हांगाच जालो आनी 16वोय परतो गोंयांत जातलो. आनी कंपनीची एक इच्छा आसा की गोंयांत म्हळे उपरांत जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना खूब जाण जे बाकीचे राज्यांतले जे टॉपर्स आसात ते येवपाक सोदतात. सो एक्स्ट्रा स्कूल म्हणजे आमचे बरोबरीची संस्था आसा तांचे हे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शन, ते मेन होस्ट, आनी त्या मेन होस्टाचे हे नॅशनल कॉर्डिनेटर अनंत गोगरे. आमी को होस्ट म्हणून काम पळयता. कांयच्यानी गोवा स्टेट आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना गोंय राज्य, आमी तांकां को होस्ट म्हणून पळयतात. सो आमी सगळ्यांक विनंती करतात की गोंयच्या सगळ्या लोकांनी जे एज्युकेशनिस्ट आसात, जे टिचर्स आसात, जे स्टुडंट्स आसात, तांणी मुद्दम येवचे ह्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक अशी आमी विनंती करतात. आनी फुडली जे कितें टॅक्निकल आस्पेक्ट आसा तो तुमकां ताची माहिती हांव विनंती करता श्री अनंत गोगरे हांणी दिवची. हांव अनंत गोगरे, नॅशनल कोऑर्डिनेटर एक्सर्ट स्कूल प्रायवेट लिमिटेड बँगलोर. ही जी
कंपनी आसा ही 2008 सालापासून स्पेलिंग बी ही कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करीत आसा. ही 2008 सालापासून आयज पर्यंत त्यांनी 16 नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट केली आसा आणि हे आमचे 16वें प्राइज डिस्ट्रीब्युशन जे मडगांव रवींद्र भवनात जाता. ह्या सर्तीन भितून 3 प्रकारच्यो ज्यो सर्ती सरान सांगल्यो की स्पेलिंग बी, हँडरायटिंग आणि लिटल हँड्स. या तिनूय सर्तीक जवळपास 22 स्टेट्स आणि 7 to 8 युनियन टेरिटरीजांतल्यान भुरगीं वांटेकार जातात. ऑल ओव्हर इंडिया ह्या वर्सा गेल्या वर्सा जवळपास 3 लाख भुरगीं बशिल्लीं. गोंयतल्यान 10,000 भुरगीं आणि ऑलमोस्ट 77 ते 78 स्कुलांनी पार्टिसिपेट केल्ले गोंयची. आणि ह्या हेतून सांगपाचें म्हटल्यार जी टॉप 10 रँकर्स आसा तितून गोंयची स्पेलिंग बीतली 5 भुरगीं आसा. जितून एक भुरगो जो आसा वंशिका सदाशिव नायक फ्रॉम शारदा मंदिर स्कूल कदंबा. शी सेक्युर्ड फर्स्ट रँक हे ऑल ओव्हर इंडिया. आणि तशेंच आमचे हँडरायटिंगान 20 भुरगीं आसात जी वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांतली आसात, नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. आणि ही 20 भुरगीं टॉप 10 भितून हँडरायटिंगान आयिल्लीं आसा. सो अशा प्रकारे गोंयची 25 भुरगीं ही टॉप 10 त्या दिसा प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनीक तांकां प्रायजां दिली वतली. त्याचे भायर जवळपास 100 ते 125 पेरेंट्स आणि भुरगीं ही वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान गोंयांत येतलीं जांकां आमी नॅशनल लेवलाचे प्राइजीस त्या दिसा दितले. सो हो प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सुवाळो हो 2 दीस जावपाचो आसा. पयले दिसा 2 सेशन्स आसतली, सकाळ 10:30 आणि सांजची 3 वरांचेर. दुसरे दिसा परत सकाळ 10:30 आणि 3 वरांचेर. शेनवार आणि आयतार अशा पद्दतीन वचतलो. जशें सरान सांगलें तशें हो प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सुवाळ्याची जी सुवात आसा ही परमनंट जावची ह्या दिशेन आमी कंपनी कडेन उलोवप चालू आसा. आणि चडांत चड ते गोवा हेतून हे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन जावचें आणि खास करून मडगांव रवींद्र भवनात जावचें ह्या दिशेन ते प्रयत्न करत आसात. आणि ते चालू आसा गेली 2 वर्सां पासून आणि हेचे फुडें ते चालू उरतलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.